फोंडा बस स्टँडाकडल्या झरेश्वर संस्थेक अंदू 75 वर्सां पुराय जातात। समितीन त्या निमतान 5 दिसांची कार्यावळ घडोवन हाडल्या। मंत्री रवी नायका सयत हेर भक्तांनी महाप्रसादाचो लाव घेतलो। विविध कार्यावळींची अशोक नायकान दिली माहिती। काणकोणच्यान ते आवडीचे लोक आपली देवाकडे मागणी करता आणि ते हांगा येतात, त्यांची मागणी पूर्ण जाता। अशा वेळाचेर आज 75 वर्स आम्ही साजरे करता। कित्याक एका खरें म्हटल्यार देवाक कोणाक खबर ना कितले वर्स जाले, पूण एक विचार करून एक नवीन किती तरी संकल्पना हातीन घेवन आम्ही 75 आमची कमिटीन घेतली आणि ही संकल्पना पूर्ण आजच्यान सुरवात जाता। आणि आम्ही सगळी कमिटी गेले 8 महिने हांगा काम करता देवळाची पुनर्रचना करपाक। त्या प्रमाणे आम्ही काम केला। आमच्या वांगडा कॉन्ट्रॅक्टर बाब दोलुबा आसा, दोला केरकार आसा, दुसरो आमचो ट्रेजरर आसा सुरेश कोळेकर, सेक्रेटरी तुकाराम नायक आणि एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आमगेलो कृष्ण नायक। ह्या लोकांनी गेले 8 महिने हांगा हे देवस्थान उबी करपा लागून काम केले। अशोकाच्या अध्यक्षान सगळे कमिटीचे आसा त्यांनी सुदारण करपाक खूब पावले। आता बरें जाला आनी लोकांकय आवडले अशें येवपाक सगळे तरेचे आनी बरें कितें शक्य काम करचें म्हणून तुमी करात उत्सव वाडोवपाक सगळ्याचे हातभार। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार।